where there is a relaxation on lockdown. Mm. So I have come to discuss that. Only on the relaxation of lockdown or seafarers issue also is there? Everything is there. Seafarers is there. The small businessmen, their delegation wanted to come, but CM has cancelled all meetings with everybody. He told me, you come with all the issues. We'll discuss. Do you think so the government is in the right track as far as seafarers issue is concerned? 100%. Because you have to take the guidelines from Ministry of Home Affairs. MHA guidelines are very important. I have spoken this on the day one when I came here and I got lot of bombardment from the seafarers or from their relatives. I'm on the receiving end. Firing line in Raha. But again I am saying the same thing, that without guidelines coming in from MHA, nothing can move. CM is also waiting for the same guidelines, and 100% whoever is here in Indian waters off the Mumbai coast will be accommodated, and Chief Minister is positively saying that he wants to bring them to Goa. Why delay time and again? Because kitla delay zalala sir. No, it's not the question of delay. Our whole country is fighting this. When the whole country is fighting, we have to respect the Honorable Prime Minister and the decisions taken by Ministry of Health, MHA guidelines and everything. We have to follow that. That is why we are in the safe zone till now. Goa is in the safe zone. Secondly, you look at all over India, the Maharashtra is slightly affected and Delhi is affected in a bigger way, both these states. But other states are doing quite well. But you look at other country where they had not taken measurements, measures at the first this thing when this started. It is America and all. They are in a very bad position as on today. So we don't want to follow what they have done. What we are doing, I think, is in the right direction. Okay. आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेवपाक एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसलो की आमच्या गोंयांत ज्यो कोऑपरेटीव बँक्स आहा, कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटीज आहा, ह्यो सोसायटीनी लोन दिल्लो आहा. खुबशे गोंयकार आमचे लोकल स्थानीक लोक कोणे हावज रिपेरिंगाक लोन घेतलेलो आसलो, कोणाचे लग्नाक लोन घेतलेलो, काजारांक धाकटुली बिजनसां घालपाक, कोणाचे टी स्टॉल, सर्वसामान्य मनीस थिंगा वचून लोन घेवप. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑर्डर कितें केल्या की ऑल नॅशनलायज बँकांक 3 months मॉरेटोरियम. CMाक सांगलें आनी तुमी रिक्वेस्ट करपाक जाय इन रायटींग की थिंगा इंट्रस्टूय वेव जावपाक जाय. आनी हिंगा आमच्या गोंयांत कोऑपरेटीव सोसायटीज जितक्यो आहा, कोऑपरेटीव बँक्स ज्यो आहा, कोऑपरेटीव सेक्टरान जितक्यो सोसायटीज, क्रेडीट सोसायटीजान जो लोन दिल्लो आहा, थिंगासोरी 3 months तांकां मॉरेटोरियम मेळपाक जाय. आमच्या लोकल लोकांक, आमच्या टॅक्सीवाल्यांनी भरपूर लोन घेतलेलो आहा, रेंट कारवाल्यांनी लोन घेतलेलो आहा, धाकटुल्या रेस्टॉरंटवाल्यांनी लोन घेतलेलो आहा, गेस्ट हावजवाल्यांनी लोन घेतलेलो आहा. हांकां 3 months मॉरेटोरियम दिवंक जाय आनी 3 months इंट्रस्ट वेवरूय दिवपाक जाय. तर हितून कशें कितें सरकारान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तडको कसो काडप तो हांवें सांगला. ताका हांवें रिक्वेस्ट केला की जे कोणाक इंट्रस्ट मेवता तेणें 3 months फुडें व्हरूंक जाता आनी ते तांकां फूल इंट्रस्ट दिवंक जाता. म्हणजे 3 monthsचो इंट्रस्ट तांकां मेवचो ना फुडें. जो FD जो एक्सपायर जाता ती 3 months फुडें आनीक एक्सपायर जातली. असो कितें तरी तडको काडप. पूण रिलीफ आमच्या सर्वसामान्य गोंयकाराक जेणे लोन घेतला आनी तेणें आयज ही संकट जी येयल्ली आहा, हे संकटान तो फारीक करपाक जावचो ना, इंट्रस्टूय जावचो ना आनी इन्स्टॉलमेंटूय जावचो ना, हो खंय तरी 3 months आमच्या गोंयकाराक रिलीफ मेळप म्हणून हांवें सांगलां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तूं हेचेर कितें तरी एक डिसिजन घे आनी कोऑपरेटीव सेक्टराक, कोऑपरेटीव सोसायटीजांक तूं कळय म्हणून इन रायटींग.
सेकंडली आमचे ट्युरिस्ट टॅक्सी जे डेलिगेशन येवपाक आसलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगलें एकट्यानूच कोणें येवंक जाता. तेणी लेटर दिल्लें आहा. तेणी खुबशे पॉयंट्स मागलेले आहा. हे लेटरान स्पेशली पॉयंट जे मागले आहा ते हेचेर आसा की तेंच्यांनी ड्यू टू लॉकडावन आवर रिक्वेस्ट टुवर्ड्स रिलीफ इन कलेक्टिंग फॉलोईंग टॅक्सीज हे तांकां दिवचे म्हणून रोड टॅक्स आहा, पॅसेंजर टॅक्स, रिन्युअल ऑफ परमीट, रिन्युअल ऑफ ऑथरायझेशन, रिन्युअल ऑफ ड्रायव्हिंग लायसन्स, फिटनस, PUC हे इतले तांकां वर्साक फारीक करचे पडटा. प्लस इन्शुरन्स तांकां भरचोच पडटलो. बट बाकीचे जे वस्तू आहा एका सरकाराच्या तिजोरीन पयशे वयता. हिंगासर कितें तरी तांकां रिलीफ दिवचो म्हणून आमी मागणी केल्ली आहा. तेणें डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक माग केला आनी पुटअप कर म्हटल्या फायल. आनी पॉझिटिव्हली कितें ना कितें रिलीफ तो 100% दितलो ही म्हाका गॅरंटी आहा. So you don't you think that electricity bill and तो water मास्क काडूंक लाय आहा पळय. so don't you think the electricity bill and water bill should be waived to the common people? See, lot of things people are asking आमचे गोंयकार. So file is being put up before Honorable Chief Minister of Electricity also. I have spoken that आमचे जे इंडस्ट्री हा ट्युरिजम इंडस्ट्रीन तितून खुबशे जाणांक रिलीफ मेळपाक जाय. मिनिमम चार्जीस जे आहा ते भरपूर आहा. हॉटेल शटडावन आहा. सो तेजेर प्लस सर्वसामान्य मनीस आयज घरा आहा ताका थोड्या जाणांक सॅलरी मेळपाची ना जे हँड टू मावथ आहा पळय ते. थोडे जाण बारीक बारीक धंद्याचेर आहा तांकांय कांयच मेळपाचें ना. सो खंय तरी रिलीफ सरकारान दिवंक जाय. सेकंडली आमी मागला की हो मास्क बॅन करचो म्हणून. दिस इज सर्जिकल मास्क सोल्ड इन द फार्मासीज ऑल ओवर गोवा. आनी आमच्या गार्बेज प्लांटान जिंगा कलेक्शन चालू आहा थिंगा हे भरपूर येता. 200-300 मास्क एवरीडे येता. वो सिंगल यूज. सो यू यूज इट and by evening you have to throw it out. 6 hours. So this mask should be banned from using in Goa. आणि वो बॅन कित्याक म्हणून बॅन करपाचो कित्याक हिंगासर एका डिस्पोजेबल त्रास आहा. This can be used only by doctors and nurses in hospitals, not by general public right now because of this situation, because everybody has to wear a mask. So this is the easiest way to wear a mask. सो ओन्ली वॉशेबल मास्क, कॉटनाचे मास्क और जे आमी आतां सगळ्यांनी घातला पळय ते मास्क यूज करप. हे यूज करप न्हू कित्याक हेका हो वेस्ट तयार जाता आनी हेका इन्सिनरेटर आयज आमचे कडेन ना. वी डोंट हॅव अ सिंगल इन्सिनरेटर इन गोवा मेडिकल कॉलेज. सो आमी सगळे मास्क एकठांय करता. आमचे कडेन क्वॉन्टिटी जाली काय आमी थिंगा व्हरतले ते आनी आमी इन्सिनरेट करतले इन GMC वॉट एवर वी आर गेटींग. सो मोस्ट ऑफ द टायम इट गोज इन नल्ला, कोण रिवरान उडयता, कोण असोच रोडाचे सायडीक उडयता. कलेक्शन जायना पळय थिंगा त्रास जातले. इन्फेक्शन जावंक शकता थ्रू दीस मास्क. सो दॅट इज वाय वी हॅव डिसायडीड एंड आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड आवर डायरेक्टर लेविन्सन मार्टिन टू मूव अ फायल टू बॅन दीस मास्क इन द सेल ऑफ ऑल द फार्मसीज इन गोवा. ट्युरिजम सेक्टराचे CMA कडेन उलयल्लो हांव. ओन्ली वॅन महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली एंड अदर स्टेट्स इन इंडिया, पंजाब एंड ऑल दे गो इन टू टोटल झिरो. म्हणजे आमच्या गोंयान जे आमी ग्रीन झोनान येयल्या ऑल केसीस रिकवर्ड तेन्ना आमी बॉर्डर्स ओपन करप एंड नेगेटीव सर्टिफिकेटी घेवन कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन बिजनस चालू करप. ताका बरो टायम लागतलो. म्हाज्या हिसपान 1-1.5 म्हयनो आनीक लागतलो कित्याक थिंगा केसीस रायज आहा, चालू आहा, वाडपाच्यो, देंवपाच्यो ना, अजुनी स्टार्ट जावंक ना देंवपाक. सो ह्यो केसीस देंवले उपरांत वी कॅन थिंक ऑफ स्टार्टींग. इट कूड गो इन जून, मंथ ऑफ जून. सो दीस इज वी आर जस्ट इन एप्रील. सो फूल मंथ ऑफ मे and by June 15th. I'm just hoping so. This is just my prediction. One more question I would like to ask you is that we talk about the green zone. At the same time, our border states are where the number of cases are increasing. So can we believe that we are in green zone? See, as of today, we are in green zone. Goa is blessed. आमचो गोंयचो साहेब आहा तशेंच बाकीचे सगळे देव आहा आमकां ब्लेस केल्ले आहा. आनी खऱ्यांनीच गोंयान केसी जर तर आसल्यो जाल्यार इट वूड हॅव कम टू लायट. गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. यू कॅनॉट हायड एनीथींग.
अशें न्हू की खंयचे तरी बस्तीन कोण बसलेलो आनी भितर रावल्लो आहा लोक डेफिनेटली ताका हॉस्पिटलान हाडपाचें इट्स अ गुड दीस थिंग आवर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑनरेबल CM ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सगळे डॉक्टर्स आनी बरें काम केल्लें आहा You are a port minister. Now, how seriously or strict the port system is working as far as because Portantlan and Doriantlan MPT, one is MPT where the big vessels come. They have stopped already. They are not taking any vessel. आमच्या पोटार तो कांय ना. Basically, Goa borders are totally safe and there is patrolling in the sea. आमचे vessels are patrolling, so we are not allowing anybody to come in. Are you really concerned about tourism because you come from a tourism? See, I am concerned about all the people who are living on this. Correct. In Goa right now, 65% people of Goa are living on tourism activity. They will directly or indirectly get hit. जो पसरकार आहा, जी सुपरमार्केट आहा, they are also on tourism activity. जितके एक्स्ट्रा ट्युरिस्ट येता तितल्यो तेंच्यो थिंगा भितर एम्प्लॉईज वाडटा नाल्यार एम्प्लॉई देंवोवचे पडटले And yet, तशेंच हे जी सगळी रेस्टॉरंट आहा पणजे पासून जी धाकटुली पासून रेस्टॉरंट आहा दे आर रिलायींग ऑन दॅट ट्युरिजम एक्टिविटी आमचे लोकल केन्ना थिंगा जेवंक वयता तेंचे कडेन 2 पयशे आसता तेन्ना बॉल्सान नाल्यार कोण वयचे ना जाल्यार म्हाका बाब दिसता अशें की खंय तरी आतां मायनिंग स्टार्ट करपाची गरज पडटा मायनिंग स्टार्ट जावपाकूच जाय बट ट्युरिजम इज अ एक्टिविटी वीच इज गोईंग ऑन फॉर सो मेनी इयर्स 1970s स्टार्ट जाल्ली ती 80s वयर गेली 90s भरपूर वयर गेली सो ही एक्टिविटी चालू जावपाक जे कितें करपाक जाय आफ्टर ऑल इंडिया सिनारियो ऑफ this COVID cases goes down and becomes negative, totally zero, then we will welcome tourists from coming from other states into Goa. गव्हर्मेंटान खुबश्यो गजाली अलाव केल्या खुबश्यो बॅन केल्या पण क्लॅरिटी ना म्हणजे आमकां सुद्दां खुबशे फोन येता की आमी चालू करपाचें काय ना आपलें शॉप चालू करपाचें ना तेजे क्लॅरिटी They are also waiting for MHA guidelines for all the other things like saloon. आमकां कितलेच रिक्वेस्ट येयल्या की सलून चालू जावपाक जाय म्हणून नॉट मसाज पार्लर सलून बेजीक सलून हेअरकटा खातीर कितकेच जाणांचे हेअरकट वाडलेले आहा पळय हिंगासर आमचे मिडिया पर्सनाचे सगळे हेअरकट वाडलेले आहा सो थिंगासर हेअरकट करूंक मेळना कोण केस काळे करूंक सोदता स्पेशली आमचे कितलेच लोक आहा ते आयज जाणटे कशे दिसपाक लागले क्लॅरिटी ना आमकां कितें करूं सो हे सगळे these are all the things which can start with following proper protocol भितर सुबेज लोकांक घेवप ना सारकें म्हणजे ते बारीक बारीक वस्तू जे आहा ते चालू करूंक जाय ऑनरेबल CMाक आयज सांगला हांवें सलून जे आहा हो इम्पॉर्टंट आहा सॉमील आयज लोक घरां रिपेर करपाक सोदता तांकां मोदेर मेळना सॉमील बंद आहा सॉमील चालू करपाक जाय थिंगा लोबरां रेंव खडी हे चालू जावपाक जाय सिमेंट कित्याक जूनाचे 15 तारखेर पावस येतलो तेजे पयलीं लोकांनी घरां उसयल्या ती बंद जावपाक जाय पण प्लास्टरींग करता ताका रेंव मेळपाक जाय आयज गोवणे आहा लेबर आहा पूण मटेरियल ना ही सगळी चिंता व्यक्त करपाक हांव ऑनरेबल CMाक मेवला ताका सांगला हांवें क्लियर डायरेक्शन्स तुज्या पुलिसांक तूं दी की ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी चालू जावपाक जाय म्हणून जेन्ना आमी म्हणटा गोवा इज इन अ सेफ झोन and borders are sealed we don't want any people to come from outside the state to work over here we already have workers पण गोंयान जे कितें आतां मटेरियल अवेलेबल आहा ते ओपन करा स्पेशली द सॉमील जावं सिमेंट जावं स्टील जावं रेकार लोबराकार खडयेकार हे सगळे कित्याक लोकांची घरां रिपेरिंगाचें काम चालू आहा शॉपां स्पेशली टायल्स जे विकता आनी कितें विकता म्हणजे घरांक लागता ते या सो खुबशे जाण हार्डवेअर शॉप ओपन जावपाक जाय सगळे मटेरियल तेजे कडेन आहा पण अलाव केला फक्त हाऊस रिपेराक हय पण हाऊस रिपेराचे एलायड एक्टिविटीज पळय न्हू तूं हांव म्हणटा हार्डवेअर शॉप व्हेरी इम्पॉर्टंट सिमेंट शॉप इम्पॉर्टंट स्टील शॉप इम्पॉर्टंट ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड चिरेकार चिरे सप्लाय करपी ट्रक रेंव सप्लाय करपाक ट्रक पण खुबशे कन्स्ट्रक्शन Crusher. कंपनीने आपल्या वर्करांक आपयल्या की आमी स्टार्ट करूया आमच्या तांकां अलाव केल्या कन्स्ट्रक्शन म्हणजे बिल्डिंग्स बांदता त्यो
तांकां ना 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 आय एम टॉकिंग अबाउट कॉमन मॅन तेंच्यांनी आमकां फोन येता की आमकां अलावड आय एम टॉकिंग अबाउट कॉमन मॅन जे ऑन गोईंग प्रोजेक्ट्स आहा आता तुझे एक तू बिल्डिंग बांधता तितून 5 फ्लॅट आहा 6 फ्लॅट आहा तुझ्या फॅमिलीचे हय. ऑन गोईंग आहा चालू आहा काम तो ते दिवचे. काम चालू करून दिवचे हे आमचे मागणे आहा जेन्ना आमी नेगेटीव गेल्ले आहा गोंयान आमचे झिरो जाल्ले आहा नो कोवीड केसीस पॉझिटिव्ह केसीस इन गो सो ऑल दीस एक्टिविटीज टू बी स्टार्टेड इन फेज मॅनर सो दॅट बिफोर द रेन्स आवर गोवन्स शूड गेट द रिक्वायर्ड थिंग्स गव्हर्मेंटान In place. पेड क्वॉरंटायन म्हणून एक नॉर्थ गोवाकूच 200 कितली 200 वयर हॉटेल्स नांवां डिक्लेअर केल्या चडशी तुमच्या बेल्टाक आहा कोस्टल बेल्टाक पेड क्वॉरंटायन म्हणून हे केन्ना जातले वेन MHA गायडलायन्स वील कम अप आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड ऑनरेबल CM की जेन्ना गोंयचे लोक येतले तांकां नॉर्थ गोवा आसूं आनी सावथ गोवा आसूं सालसेटान जितकी हॉटेलां आहा 5 स्टारां तितली घेवची क्वॉरंटायन मेजर्स थिंगा करचे आमचे नॉर्थान लोक रावता तांकां क्वॉरंटायन मेजर्स नॉर्थाक करचे व्हेरी So you सिंपल can distribute it. वी डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ पीपल अशें न्हू की फाल्यां कोण तिसवाडी रावता हिंगासर कितलींच हॉटेलां आहा तांकां तेंचे घरा कडसून लागीं जावनी तुम्ही सी फेरसाचो इश्यू उलयला हय सी फेरेजाचो इश्यू उलयला ही इज वेटिंग फॉर MHA गायडलायन्स ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम दिल्ली हाव टू गो अबाउट हाऊ सून इट इज एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टुडे लेटेस्ट बाय टुमॉरो सो इफ the orders come today by tomorrow the wheels process will will be start. rolling Correct. to start them the activity थँक्यू